बाळक मोरे थंय मोगाच्या न्हू आज अख्ख्या संवसारान सख्रिस्ती पर्सा भाग्यवंत आमकोर मायेचे जल्माचे फेस्त दबाजीक रितीन आचरण करता मोरी आमच्या सर्गी मायेच्या जल्माच्या ह्या भागी दिसा देवाक अर्घ दिवन एवकरिस्त बलिदान भेटोवच्याक आनी ताच्या की फुडें संभ्रमान तिका फुलांचो मान करून भक्तीपणान कंश सवे पुरशाव काडून आमी हजर जाल्याव आम्हा सर्वांखे मोगाचे मोंती फेस्त ही परब संभ्रमच्या ह्या वक्ता आयची देवस्तुती मरियेची देख घेवन बरबशाची कुटुंबा बांद्या म्हणलो संदेश दिता मरियेचे जनन तिच्या पुता जेजू क्रिस्ताक लागून अख्ख्या मनुष्यकुळाक बरबशाचे घडीत जावन पावला तिका मान करून तिची जिणे देख घेवन जियोवचे प्रयत्न करतना देव आमचे थंय उदार जावन आमकां नवे बेळे फावो केल्ले पासत देवाक आमी अर्घा पाठवया आमच्या वावराचो प्रतिफळ दिल्ले देवाक आमच्या कश्टा मावटीचो फळ आज आमी समर्पिया मोरी आमच्या कुटुंबाची राणी आज कुटुंबाचे फेस्त आचरण करतना मोरी परी देवाचे मोगाम भरलेली भाग्यवंत कुटुंबा रुपीत करया ह्या भागी दिसा सर भुरग्या थंय मोरी मायेचे रूप पळोवंक तांकां मान आनी रक्षण मेळोवन दी म्हूण मागया अशें आमच्या कुटुंबांत एकपोट मोग शांत आनी समाधान राज करूंक जाय अशी कृपा आनी बरवसो ह्या मिसा बलिदाना वेळी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे शांती तुमचे सोबे आसो ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मुंशा करणारा महिमानंद तुका ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मुंशा करणारा महिमानंद तुका पूर्ण कशी सोय तुझी गात सदा हांव स्तुती तुझी वर्ण कशी सोय तुझी गात सदा हांव स्तुती तुझी ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मुंशालनारा महिमानंद तुका देवाचें उतर आमी आयकुया लेवी शास्त्र ग्रंथांतलें वाचप सर्वेस्परान मोइशेक म्हळें इस्रायलितां कडेन उलोवन तांकां अशें सांग हांव तुमकां दितलो त्या देशाक तुमी गेल्या उपरांत तुमचे लुवणेची पयली पेंडी याजकाक हाडून दिवंक जाय सर्वेस्परान तुमकां मानून घेवचे खातीर याजकान ती सर्वेस्पराक समर्पणाची रीत चलोवन भेटोवंक जाय साबताच्या दुसऱ्या दिसा याजकान ती भेटोवंक जाय देवाचें उतर हें मोगाळ बाबा भयणीनो हो संवसार सगळे सृष्टी हर एक जीवी देवान रचल्ली जावन आसा देवान मोगान ती रचली आनी ताका ती बरी दिसली सगळे सृष्टी रचल्या उपरांत देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो रचून ही सगळी पृथ्वी ताचे ताब्यान ती दिली आपल्या सगळे पृथ्वी वयली सर बी दितली झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे सर्व रूख तुमच्या काना खातीर हांव तुमकां दितां धरणीर वावर करूंक देवाच्या सृश्टेची सबाय सोडोवंक देवान मनशाक निर्मिलेले तांच्या वावटीचो प्रथम पड ताणें देवाक भेटयलो शेतां भाटांनी जाल्ल्या बेळ्यांतलो प्रथम वांटो देवाक भेटयसय म्हणलें
आयच्या वाचपांत आत्ता आमी आयकले. ही सगळी सृश्टी देवाची आनी देव ती बसता. देव ह्या सृश्टीन वावुरच्या मनशांकी बसता. ताच्या खाना जेवणाक सगळें गरजेचें तो फावो करता. पूण मनशान वावर करून आपलो दिसपडतो ग्रास जोडीचे म्हणली देवाचीच मांडावळू. देवानच आमच्या शेताभाटांनी हें बेडें फळ वस्तू आनी रांदवय वाडोवंक फावो केला. कित्याक देवान बेसावन दिल्ल्या बागार मनशाच्या वावटेक फळ केदेंगच लाभना. तर उपकारी मनान देवाचे हे उदार देणें आमी घेवया आनी देवाचो आशिर्वाद ताचेर आतां आमी मागया. प्रार्थया. सर्वेस्परा, तुजे सृश्टी तुका वाखणटा. तिचे संगी मेळोन आमी तुज्या सारक्या आनी रुपाची जावन रचलेली मनशां तुकाच दिन वाचता. आमकां तुवें रचून दिसपडतो ग्रास लाभोवच्याक ही पृथ्वी आमच्या ताब्यान दिल्या. ही वचून दिसपडतें घाम पेण काडलेल्या वावटेक फळ जावन लाभलेल्या ह्या नव्या भाताचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे नवे बेळे आज आमच्या कुटुंबांत सेवतना आमचे मदलो माया मोग वाडोवन दी, संतोष सोडोवन दी आनी एकवट भोग जावन दी. बावडतान आनी मोगान एक सल्ली आमी आमचे माये मरये बराबर एक दीस तुज्या सस्नाचें सूख भोगिसें कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आतां गीत गावन मोरयेक फुलां अर्पोवची. मगाळो बाबा भयणीनो आतां आमी मर्याद गितां गावन देव तेंपलांत येवचें पुरसांव काडटल्या
पयलें दुंपेली आनी उपरांत कुरीस आनी 2 वाती आनी ताच्या उपरांत आल्तार भुरगे ताच्या की फुडें कोणेय पुरशावाक पयलें वेचें न्ही फुडें येवन एक कणशी प्रतिकेंची ह्या दिसाची ते सवा हे बरी आसात. देवा करगान सावन मी स्थितात पियाद आणि ट्रेसी डिसोजा, हेरी आणि विन्नी डिसोजा, ग्रेसी डिसोजा आणि कुटाम, डेविड सिक्वेरा आणि कुटाम, दिनाहा रोड्रिगस,
Alton Charles Fernandez, Prakash Kordani Kutam, Jasmine and Jenica Rebello, Augustine and Benedicta Fernandez, Leo Vegas Nikutam, Luis Desa Nikutam, Mark Herald Nazareth Nikutam, Gladys Saldana, Abigail Gia de Silva, Rivan Ruben Pinto, McQueen and Macton Mendonça, Helen de Souza, Denver Gama. ह्या ते सवां बराबर आमची ते सवां देवा बापा समोर उबारुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोबे आसो. मोगाळ भावां भयणीनो, प्रस्तावनाद्वारे आयच्या दिसाचे महत्व आमी येदोळस समजून घेतला. मरिये मायेच्या जल्माचो दीस, कुटुंबाचें फेस्त, संगतास नव्या बेळ्याचें समर्पण आनी चलयांचो दीस आयच्या दिसा आमी आचरण करता. आमची सर्व कुटुंबां देवाक आमी समर्पण दिवया आनी आमच्या कुटुंबाचेर आनी कुटुंबाच्या हर एका संद्यांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. देवान आमच्या वावुंटेक बरो प्रतिफळ दिला, त्या पासून ताका अर्गां दिवन हें बलिदान भेटयत आसतना आमी भेटोवचें बलिदान देवाक मानवा सारकें जावच्याक आमची पातकां आतां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून कादारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवान सदां सावकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं. Soumia
दिसो जल्मा दीस व्हडा संतोषान आमी समरमता तुवें विंसून काडले जेजूच्या आनी आमच्या आवयक पावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक तिची देख आनी मजत घेवन बावार्थान बरवशान आनी मोगान वाडत वचोंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. मिका प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर म्हणटा, पूण तूं बेथलेहेम एफ्राता जुदाच्या कुळियामध्ये तूं भोवलान तरी इस्रायेलाचेर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुज्या थावन जल्मातलो. ताचो आरंभ न्हय आतांचो बगार भोव पुर्विल्ल्या कालांचो. देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जाय जर सर्वेस्पर तांकां सांडटलो. उपरांत ताचे उरिल्ले भाव इस्रायेलीताशी परतून येताले. सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रतापान तो थीर रावतलो आनी आपल्या हिंडाक सरयतलो. ती सुरक्षीत वस्ती करतली कित्याक तेन्नातावन ताची पदवी पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावतली आनी तोच शांती जातलो. असिरियागार आमच्या देशाचेर धाड घालतीत जाल्यार आनी आमच्या भुंयचेर पांय दवरतीत जाल्यार आमी तांचे विरोध 7 गवल्यांक आनी रायल वर्गाच्या 8 फुडाऱ्यांक उठयतल्याव. ते तलवारीन असिरियाचेर राजवट चलयतले. देवाचे उतर हे देवाचे वडुपकार. सांब पावलोन रोमाकारांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणे दिला तांकां सर सांगती देव तांच्या बऱ्याक पडोचो करता म्हूण आमी जाणाव. जांकां विसरून काडच्या आदींच तो ओळखून जाणा तांकां आपल्या पुताच्या सरक्याची जावंक ताणें निर्मिला. अशें जायत्या भावडांच्या घरांत आपल्या पुतान मालगडो पूत जाय म्हूण ताणें येवजिले. ह्या पासत जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिले तांकां ताणें आपयली. जांकां ताणें आपयली तांकां ताणें नितिवंत केली. जांकां ताणें नितिवंत केली तांकां ताणें आपल्या महिमेंत भागीदारा केली. देवाचे उतर हे देवाचे वडुपकार. हालेलुया 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 हालेलुया
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो Mateo प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता क्रिस्ताचें जनन हे परी जालें ताचे माते मरयेक जुजे लागीं करार जाल्लें पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्रात्मे वरवीं गर्भेस जाली तिचो पती जुजे नित्यवंत मनीस तरी मरयेक आपाकीर धाडोंकू ताका कुशी नातली देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हूण चिंतलें पूण ताणें अशी आलोचना केली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो जुजे दाविदाच्या पुता मरयेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका कित्याक तिजे थंय गर्भ संभव पवित्रात्मे वरवीं जाला ती एक पुताक प्रसूत जातली तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मारिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें एक अंकवार चली गर्भेस जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इम्मॅन्युएल म्हणून आपयतले इम्मॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगता म्हूण अर्थ देवाचे उतर हे क्रिस्तय मोगाळ भाव भयणीनो आनी भुरग्यांनो व्हडा संतोशान मरयेक मान करूंक आयच्या दिसा आमी हांगासर समज जाल्या आनी हें फेस्त आचरण करून आसा आनी आयचो दीस आमकां समेस्तांक व्हरत्या संतोशाचो दीस कित्याक हो जावन आसा दीस आमच्या सर्गी आवयचो जल्मा दीस देखून आमी समेस्तां आमच्या सर्गी आवयच्या जल्मा दिसा आमी संतोशून आसा सागुस्तीन बाळक मरये विशयांत उलोवन अशें म्हणटा बाळक मरयेक आपुरबायेचें नितळिल्ली फूल भोव सोबीत तिच्या जल्मा वरवीं आमच्या पुर्वज जावन देवान आयिल्लें पातकी सैम बदल्लें आनी नवें जालें म्हणून वैखंडीत जावन मोरी जावन आसा तें लिल्ली फुलू आनी मरये वरवीं एक नवो काळ उदेलो म्हणून आमी सांगयेत मोगाच्या न्हू आमची आवय मोरी माय आमकां कित्याक जाय दुसऱ्या महाझुजा वेळार एक घडी तशें घडलें अमेरिकाचो एक सोजेर गायल्लो दुस्मानांनी ताका कैद केल्लो आनी ह्या वेळी तो गायोवन आसतना ताची परिस्थिती कठीण आसली आनी जैलांत तो आसतना ताका जेवण नासलें ताका दगदोणी आसली आनी हर एक दिसा म्हणल्या बरी तो कश्ट नासलो आनी भायर येता म्हणलो बरोवसोय ताका नातुरलो आनी एक दीस धरणीर पडोन आसता ताका ताच्या आवयचो उडास येता कित्याक म्हळ्यार ताणें झुजाक वयच्या पयलें ताच्या आवयन एक कोंत ताच्या पत्यांत ह्या बॅगांत घाल्लें आनी ह्या वेळी ताच्या एकसुरपणान ताच्या आवयन घाल्ल्या त्या कोंताचो ताका उडास येता तो ताच्या बॅगांत तें कोंत सोदूंक आराम करता आनी उपरांत थोड्याच वेळा उपरांत तें कोंत ताका मेळटा आनी कोंत ताच्या हातींत तो घेता ताणें तेर्स करून 12 म्हयने जाल्ले पूण आतां ताच्या एकसुरपणांत ताच्या आसायकपणांत तेर्स करूंक तो आराम करता नमान मरये कृपेन बरयले देव तुजे सांगता असो अशें नमान मरये सांगूंक आराम करता कित्याक नमान मरये ताका इल्लेशें विसरल्लें पूण दिसाय नमान मरये तो सांगता कोंताचो उमो घेता आनी अशें मरयेची ससाय तो हर एक दिसा म्हणल्या बरी मागता आनी ताच्या एकसुरपणांत मरी ताजे सांगातीन जाता थोड्या तेंपा उपरांत ताका सुटका जाता आनी उपरांत पाटी वचून ताच्या आवयचो तो उपकार आडयता कित्याक ताच्या आवयन ताच्या झुजाक येता आसतना ताका एकसुरपणान सोडूंक नातलें पूण मोरी मायेक ताका फावो केल्लें त्या कोंता मारिफात आनी ह्या पासत पाटी येवन तो ताच्या आवयक देव बरें करूं म्हणटा मोगाच्या न्हू मोरी जल्माली आमकां एकसुरपणांत सुटका दिवंक आनी ह्या सली जायतीं गडीत आमी आयकता पापा जुआंव पावल दुसरो ताच्या भुरग्यापणार सरोने 8 वर्सांच्या प्रायर ताणें आपल्या आवयक ओगडायिल्लें आनी ह्या वेळार ताच्या घरा लागीं आसल्या त्या इगर्जेक तो वेता आनी मोरये मायेच्या रुपण्याच्या पंदरा वनू तो मोरये लागीं इतलें सांगता आस्तावन संपूर्णपणी हांव तुजोच म्हणून आनी ताजें पापसाहेबाचें देय वाक्य जावनी ताणें तो तुस्तुवोस म्हळ्यार संपूर्ण रितीन तुजोच म्हणलें देय वाक्य ताणें काण गेलें आनी अशें आपणाक संपूर्ण रितीन मोरये मायेच्या ससायकाल ताणें समर्पण दिल्लें आसा पापा फ्रांसीस मोरये विशयांत उलोवन अशें म्हणटा खंयसर आवय आसा थंयसर आवयच्या मोगाची उब आसा
आनी खंयसर आवयच्या मोगाची उब आसा थंयसर बरवोसो आसा आनी हो बरवोसो आमचो काळो कुतावणोसो बरवोसो म्हणून ताणें सांगलें आसा. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, आज जावन आसा आमच्या आवयांचें फेस्त. सभा रितीच्या आवयांक आज आमी पळोवयात. कसल्यो आवयो तो? पयल्यान आज आमी जल्मा दीस आचरण करची आमची सर्गींची आवय मरी माय. आमी आज मोटो वांजेल वाचलो आनी थंयसर सुरवेर जेजूची वंशावळ आसली आनी हांगासर आमकां समजता की सोडवणदार राय आमचो जेजू क्रिस्त दाविदाच्या कुळयेचो अब्रामाच्या संततीचो म्हणून मातेव आमच्या मुखार दवरता. आनी निमाणें जावन आयच्या वांजेलांत आयकल्लें बरी जुजेची पत्नीण मरी आनी मरयेंत हांव जल्मालो क्रिस्त म्हणून आज मातेव आमकां उगडापें करता. आनी ती मरी माय आमची समेस्तांची आवय, कित्याक जेजून कुर्सार उमकळटा आसतना त्या कुर्सा पोंदा जुवांव आसलो आनी जेजून आपल्या आवयक जुवांवच्या अधीन केल्लें आनी तेन्स आज जेजू म्हाका आनी तुमकां तेन्ना सांगून आसा आनी आपल्या आवयक आमची आवय जावन तो समर्पून दिवन आसा. देखून मोगाच्यानो आज आमच्या आवय थंय आमी संतोश पावया, कित्याक आमची सर्गींची आवय मरी माय आमची हर एकल्याची आवय जावन आसा. दुसऱ्यान आमकां संवसारी जल्म दिल्ली आमचीच आवय. आमकां आवय मोगाची, कित्याक आवय थंय एक विशेश सकत आसा. खरी एक आवय आपल्या भुरग्यांक आपणा लागीं व्हरता. ती कितली अस्कल जावं पूण आपल्या भुरग्यांक आपणा लागीं व्हरची सकत देवान हर एका आवयक दिला. आनी ह्या पासत ज्या आवयक देवान आमकां फावो केला ह्या पासत देवाक आज आमी अर्घ दिवया आनी आमच्या आवया पासत आज विशेश रितीन आमी मागया. तिसरी आवय जावन आसा आमी जियेवची पृथ्वी. आनी पृथ्वेक आवयक सरी करतात, कित्याक पृथ्वी आमकां पोसता, आमकां सांबाळटा, आमकां खाण दिता, आमकां उदक दिता, आमकां वारें दिता. आमच्या दिसपडत्या जिविताक कितें गरज आसा तें सकट ही पृथ्वी म्हणली आवय आमकां दिता. आनी ह्याच पासत आज आमी नव्या बेळ्याचें आशिर्वादांनी चलोन वेले आनी देवाक अर्घां दिवंक जाय, कित्याक आमच्या शेतांनी देवान जायतें पीक जावच्या बरी केलां. कशें एक भुरगें आपल्या आवयच्या उस्क्यार वाडटा तेच भशेन आमी समेस्तां आमच्या पृथ्वेच्या उस्क्यार वाडटा म्हळ्यार सूख जावचें ना. पूण सांगातच आमी आज ह्या पृथ्वेचें शोशण करते आसाव, आमच्या आवयचें आमी शोशण करते आसाव. पापा फ्रांसिसान आपल्या लावदतो सी म्हणल्या पत्रांत ह्या आमच्या पृथ्वी म्हणल्या आवयची जतन करूंक आमकां आपोवण दिल्लें आसा. कित्याक पृथ्वी ना जाल्यार आमी नाव, जर आमी आसाव जाल्यार आमची पृथ्वी आसा म्हूण जालें. आनी ह्या पासत ह्या पृथ्वेची जतन घेवची अति गरजेची. देखून मोगाच्यानो आज ते गाया वैविश्यांत आमी नियाळ केले आसता. आज मरयेंत हांव आमी कितें लिसांवां शिकची? आमी उडास दवरया, हर एका संवसारी आवयची आशा कितें? हर एका संवसारी आवयची आशा जावन आसता की आपल्या भुरग्यांनी बऱ्या गुणाशे गुणांनी वाडोवन येवंक जाय, आपल्या कुटुंबाक एक बेसांव जावंक जाय म्हणली आशा हर एक आवयची. आनी ह्याच पासून एक आवय कितें करता? जायते कश्ट काडटा, जायती मिनत काडटा, आपल्या भुरग्यांक ती वाडयता, आपली नीत ती कळटा, सॅक्रिफायस करता, जायते बोडी रडटा आपल्या भुरग्यां पासत आनी भुरग्यांनी बऱ्या देखीक पावशें करता. आनी ह्या वेळार मात्र त्या आवयक संतोश जाता, त्या आवयक दादोसकाय मेळटा. मोगाच्यानो मरयेंनी ह्या रितीचो सॅक्रिफायस जेजू खातीर आनी आमच्या समेस्तां पासत तिणें केल्लो. मरयेन जेजू खातीर आपलें सर्वस्व त्याग करून दिलें, जायतो सॅक्रिफायस तिणें केलो. तिजें तरणाटपण तिणें त्याग केलें, तिजी स्वप्नां तिणें त्याग केली, तिणें अकमान सोंसलो. कुर्सा म्हळी एक सुरी ती रडली, पूण जेजून तिका सांडून घालूंक ना, जेजून तिका सर्गार व्हेलें. आज आमची सर्गींची आवय आशा येता की आमी समेस्तांनी तिजे अशे गुण आमचे जावन घेवंक जाय, आमचे करून घेवंक जाय म्हणून. देखून कसले तिजे शेगूण, कसले तिजे बरे गुण? मरये थंय आमी संपूर्ण रितीन कालतेपण पळयता, मरये थंय आमी निश्कळपण पळयता. तिजे लागीं सोंसणीकाय आसा, तिजे लागीं अखंड पातयणी आनी भावार्थ आसा. आनी हे सकट संगती जर आमी आमच्या जिवितांत रुता करता जाल्यार खंडीत जावन हें जावन आसा आमच्या सर्गीय आवयक आमी दिवचें वर्तेय नाम. मोगाच्यानो आज मरी माय, ह्या मरये मायेक आमी येदोळूच फुलां अर्पिल्यांत आनी हाकाय सांकेतीक अर्थ आसा. आनी फुलां आमी पळयता जाल्यार तीं फुलां बावता पर्यंत आपलो परमळ हेरांक ती पासारतात आनी उपरांत तीं बावन वेतात. आनी फुलां कोणें अर्पिलीं? आमच्या नेणतुल्या भुरग्यांनी अर्पिलीं. आनी नेणतुलीं भुरगीं त्या फुलां भशेन तीं नितळ जावन आसात,
ती निश्कळ जावन आसात कित्याक तांचे काळीज नितळ आसा आनी मोरी माय कितें आशेत आज आमचे तावन आमी हर एकल्यांनी आमचे काळीज त्या फुलां बरी त्या भुरग्यां बरी नितळ निर्मळ करूंक आसा आनी ह्या वेळार आमचे मुखामळ त्या फुलां सारकें परजळतलें मोगशनो आज विशेष रितीन आमी चलयां भुरग्यां बसो ती मागता उडास सवरयां हर एक कुटुंब देवाचें सुयोजन देव ह्या योजना तेगीत हर एका चलये भुरग्याक ह्या संवसारीं धाडटा आनी कुटुंबां देव पवित्र करता कुटुंबाचेर देव आपली बेसांव ओत्ता आनी आमच्या कुटुंबाक आमच्या हर एका चलये भुरग्याक आमी संतोशान मोगान आनी बरोवशान स्विकार करूंक आसा चली एक बेसांव जावन आमच्या कुटुंबाक येता चली एक अलंकार जावन आमच्या कुटुंबाक येता तें सोडून चली केदींच एक शिराप जावन या एक वजें जावन आमच्या कुटुंबाक बिलकूल येना देखून हे मतीन दवरून जियोवचें आमी अति गरजेचें खरी एक चली ह्या संवसाराक उजवाड दिवंक म्हूण येता पूण सबार पोवटी त्या चलयेन सुर्याचो उजवाड देखच्या पयलेंच आमी तिच्या जिविताचो उजवाड किमसून काडटा आनी हें खंडीत जावन सारकें न्हय मदर तेरेसा लागीं हिलरी क्लिंटनान एक सवाल विचारलें कित्या पर्यंत येदोळ पर्यंत एक स्त्री अमेरिकाची अध्यक्ष जावंक ना गी म्हणून आनी ह्या वेळार तिजी एक सादी जाप जावन आसली ती इतलें सांगता भौशा देवान एका चलयेक विचारलें पूण तिजें गर्भपात जालां जायचें म्हणून तिणें आपली सादी जाप दिल्ली आसा मोगाशनो ह्या मुखांतर देवाचें येवजन आमच्या जिवितांत कितलें गरजेचें म्हणून आमी समजत हांव एक दोन निदर्शनां तुमच्या मुखार दवरता आनी हांव नियाळा वाक्यार करता 1920 इसवेंत पोलंडांत एमिलिया म्हणली स्त्री आसली ती पिड्यान पडटा पूण ती त्या वेळार गर्भेस्त आसा धाकटेर ह्या वयचो जीव रिस्केर आसा म्हणटात आनी ह्या वेळार गर्भपात करच्या विशयां ती थंयसर चिंता पटावंक धाकटेर ह्या एमिलिया म्हणल्या स्त्रियेक सांगतात पूण ती स्त्री ओप्पना स्त्री सांगता म्हजो भुरगो जियेतलो कित्याक हांव त्या भुरग्याक देवाच्या हातान सोडटली म्हणून आनी उपरांत ती पिडेस्त आसल्यार त्या भुरग्याक जल्म दिता आनी त्या भुरग्याक कॅरोल म्हूण नांव दवरतात आनी हे भुरगो 8 वर्सां पावता आसतना ताची आवय मरण पावता आनी तो भुरगो दुसरो कोणी न्ही तो भुरगो जावन आसा पापा जुवांव पावल दुसरो भौशा त्या दीस धाकटेरांचें आयकून त्या आवयन गर्भपात केल्लें जाल्यार आमकां पापा जुवांव पावल दुसरो खंडीत जावन मेळटो ना सांतेरेजाचें निदर्शन तुमच्या मुखार हांव दवरतां सांतेरेजाच्या आवय बापायक 9 जाणां भुरगीं सांतेरेज निमाणें जावन जल्मालें ताजो बापय सान लुईस आनी आवय सांजेली मार्टीन आनी आवय 9वें भुरगें जावन तेरेज जल्माले उपरांत इतलें सांगता देवान आमकां एक ल्हान बाळ दिलां आनी तें बाळ देवाचेंच जावन उरतलें म्हणून ती धैर्यान सांगता आनी उपरांत आमकां कळीत आसा तें ल्हान फूल तेरेज व्हरतें सांतीण जाता आमी फुटबॉल नांवाडी खेळगडी रोनाल्डोचें नांव जायते फावटी आयकलां आनी ताच्या अभिमानी संवसारभर जायते आसात आनी ह्या रोनाल्डोची आवय जावन आसा दोलोरेस म्हणली स्त्री आनी रोनाल्डो ताका ती गर्भेस्त जाल्ल्या वेळार ती गर्भपात करूंक चिंतली कित्याक म्हळ्यार तांच्या घरांत दुबळीकाय आसली आनी तिजो घोव पिवोसो पिवंडो जावन आसलो आनी ह्या वेळार ती गर्भपात करूंक चिंतून आसली पूण जाल्यार कश्टांनी म्हणल्यार बरी तिच्या पुताक ती जल्म दिता आनी तो भुरगो आज रोनाल्डो जावंक पावता मोगाच्यानो ही थोडी निदर्शनां हांवें तुमच्या मुखार दवरलीं कित्याक म्हळ्यार आज जेजूची वंशावळ आमी नियाळ करता आनी ती वंशावळ आमी पळयता जाल्यार हे वंशावळ जावन आसा एक यात्रेक पयण आमच्या सर्गीच्या गांवा कुशीन आनी ह्या वंशावळींत यात्रेक पयणार दादले आसात स्त्रियोय आसात भाग्यवंत आसात पत्की आसात गातकी आसात आनी ह्या सक्कड मनशा मुखांतर देव आपलें येवजन पंथाक पावच्या बरें करता कित्याक हांगासर ह्या वंशावळींत कोण मनीस आसात ते आमकां गरजेचें तितलें न्हय पूण हाच्या उपरांत कोण येता आमचो सोडवणदार येता तें आमकां गरजेचें आनी आमचो सोडवणदार ही सगळी वंशावळच पवित्र करता आनी यात्रेक पयण तो पवित्र करता आनी ह्या यात्रेक पयणाक एक नवी दिशा जेजू आमकां दिता देखून मोगाच्यानो आज मरये बरी देवाच्या योजनाक कल्तीमान घालूंक आमी शिकया आमी आमची मेटां मुखार काडया न्हय निरासपणान न्हय निदेस्पर जावन पूण बरवशान आमची मेटां मुखार काडया
आनी ह्या दिशेन आमकां समेस्तांक वर्ती देख जाल्ली आमची सर्गींची आवय मरी माय आमकां आदर्श जावं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया आमेन. एकाच देवाक सतमानता सर पदवेदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीमेचो दिसच्या आनी नांदिसच्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सुमया जेजू क्रिस्ताक सतमानता देवाचो एकलो स्पूत तो सर काळादी बापातान जल्मला देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उपजल्लो खरो देव तो देवातान जल्मला ताका रुसूंक ना बापाच्या सैन वाचो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात आमा मनशां पासत आनी आमचे सिडवणे पासत सर्गांत तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकुआर मरियेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंस पिलाताकाल ताका कुसार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निके पेलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सतमानता ईश्वर आनी जीवदतार तो बापा आनी पुताता निपजला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा पावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापिल्ले देव सभेक सतमानता पातकांच्या भोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विस्वास रावता आमेन. मोगाळ भावां भयणीनो देव जावन आसा आमचो बाप आमकां तो राखता सांबाळटा चलयता आमच्या गरजांनी आमकां तो पावता आमच्या मागण्यांक तो कान दिता तर त्याच बरोवशान सर्गी बापा लागीं पवित्र सभे पासत आमच्या राष्ट्रा पासत आनी ह्या पिरगस कुटुंबा पासत आतां आमी मागया. मोगळा बापा पवित्र सभे सोलोनच्या आमच्या पापा साहेबांचेर बिस्पांचेर याजकांचेर आनी सर धर्मिकांचेर तुजे बेसांव घाल. तांणी उतरान आनी करण्यान तुजे सुवार्थेचे वाटेन चलोवन तुज्या मिसावांत लागशिल्ल्यान वांटेली जायशे कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी तांकां दिल्ली जबाबदारी तुजे खुशे प्रमाणे पाळून न्याय निती खातीर आनी मनशा गौरव उखल धरूंक खळमीत नासतना वावरूंक तुजे बळ तांकां लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. कुटुंबाचे फेस्त आचरण करच्या ह्या बगी दिसा कुटुंबांतल्या सर पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक बऱ्या भलायकेचे देणे भुरग्यांक आनी युवा जनांक भाववाडटी आनी नैतीक शेगुणांनी भरलेली जिणी जियोंक प्रेरण तशेंच कुटुंबाच्या उदरगते खातीर परगांवांनी वावुरच्या आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक बरी भलायकी आनी जगतो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या रायता सांगाता नव्या बेळाच्या देण्या खातीर तुका अर्घा दिता आसतना आमच्या दिसपट्ट्या काणा पासत कळमीत नासता वावरच्या सर कृषिकांक तूं बऱ्या भलायकीचे देणे फावो कर आनी तांच्या वावराक जोगतो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. फाटल्या दिसांनी पिरगजेच्या बरेपणा पासत नव्या नावेली तशेंच फेस्ताच्या आचरणाक आर्थीक कुमो केल्ल्या सरदानीचेर आनी तांच्या कुटुंबांचेर तुजे आशिर्वाद घाल आनी तांकां उदार मनाक फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. चली भुरग्यांचो दीस आज आमी संभ्रमतना आमच्या कुटुंबांतल्या समाजांतल्या भुरग्यांक फावो तो गौरव मेळाशे आनी गर्भांत आसच्या नेणट्या बाळांक रक्षण दिवंक आमकां कायदो आसा म्हणलें समजून घेवंक तुजी कृपा आमकां लाभय म्हूण मागता.
बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ता मेजा बवारी हजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी जेजू जिविताच्या उण्यातावन पोशीत जावन मरयेचे आदर्श घेवन भगवन कुटाम बांदून हाडूंक आनी आमी पवित्रपणा बदलेली जिणी जेवंक आमकां कुरपेन बर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, आमी उसारल्ली आनी तशेंच आमच्या काळजांत असले सर अत्रेक तुका आमी समर्पिता. प्रत्येक सावन आमची कुटुंबां तुका आमी भेटोवन दिता. आमची कुटुंबां त्या दैवी कुटुंबाची प्रतिरुपां जायशें कर. आमची भुरगीं जशें जेजू प्रायेन आनी जानवायन वाडटा आसतना कुरपेन वाडलो गी, तशें तांणी देवाच्या मोगांत वाडशें कर. आनी अशें आमी सर्वांनी तुजें बरेंपण स्विकार केल्लें आनी तुजी सदांच महिमा गावंक आमकां पावो कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. For
म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नियतीके पवित्र सभेच्या दावांक सर्वेस्पर मानून घेव. भोव मोगाळ बापा, व्हडा मोगान आवकवारीच्या कुशव्यान आमचे मनशा सैम घेतल्या तुज्या पुतान आपल्या आवयचे आवकवारपण बिबाडूंक ना, पूण तें पवित केलें. तोच तुजो पूत जेजू आमकां पातकांच्या सर वाट्यांतले निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं. आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमच्या जिणयेचें समर्पण आपल्या समर्पणांत घेवन तुजे मुखार व्हरून पावों. क्रिस्ता आमच्या सुम्या मरेपात. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांते आमी तुका दिन वासूंक पावो. वो खायदो आनी तिसो आनी आमच्या पायद्यासो. आयच्या दिसा जल्मल्ल्या आवकवार मरयेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणताव, तुका वंदिताव आनी तुजी किर्ती परगडताव. आपल्या आवकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्या पुताची ती आवय जाली आनी सस्नेक प्रकाश तेरे संवसाराक पांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूतांचो दळबार संतोषान तुका वाकणता सर्गार. तुज्या वाकणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, करस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणता. कित्याक तुजे ताव जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदेन ते तावन अस्तम ते पर्यंत एक निर्मळ भेटोवणी करच्याक एक आशा परसा तूं समयत आसाय. देखून बापा, कलतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत संवच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो ते राती
ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर्तसो गुट परगटूया. बापा, आमचे सुरवणे पासत तुज्या पुतान सोंसल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या आनंदभरीत पुनर्जिवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळसान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टाग जोडल्या, तीच बलियेंतान तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बरें आनी जेजू सोवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तूं आमकां करूं आनी येशें देवाचे माये भोव बागेवन दांकवार मरयेच्या, तुज्या बागेवन धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तिजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकराली ह्यो आमच्या बागेवन बापाच्या आनी जेराल्ड आयजक आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळी आनी मणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान तीर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणींक आनी तुजे इश्टगतेन ह्या संवसारांत अंतरलेल्या समेस्तांक माई पासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातेल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं ताचे उद्देशीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
सर पदवीदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससनात. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनात धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन गावोया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संसारात जावं. आमचो दिसपडतो त्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक पोशिता तशे आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतल्या आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनात. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संसाराचे पाप करता ती. शिळयेच्या जेवणाक आपोवन मेळिल्ली आमी निसायकी सुभागी. म्हाका फवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
तुया प्रितीच्या बापा आयच्या दिसा सलमल्ले बागेवंत हांव वार मरी आख्या संवसाराचो बरवसो आनी मनशांच्या सडवणेचें फांतें म्हूण आमी वळखता देखून दिनवासी आनी संतोश भरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सैमान आयिल्ल्या तुज्या पुताक हुंड्या दाखवायनाच्या रुपान आमी घेतला तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक अत्रेगून सोदूंक भावार्थान ताका आपलो सडवणदार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकपणान सदां काल जियोंक समेस्त मनशांक पावो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी मोगाळ बाबा भयणीनो मनादीक बाब चार्ल्स मिनेजस बाब विजय डिसोजा आनी भौमानादीक आदीक दोतोर भौमानादीक बाप जेराल्ड आयझक लोबो आमचे दिसचे गवळी बाप तांचे नांवी आनी म्हजे नांवी तुमकां समेस्तांक बरें फेस्त मोंते फेस्त मागता बाळोक मोरयेक मान केल्ल्या तुमकां सर्वांक देव आपल्या आशिर्वादांनी बरो हांव प्रत्येक रितीन देव बरें करूं म्हणटा आमच्या दिसच्या गवळी बापांक आमचे खातीर हांगासर येवन मिसाचें बलिदान बटोवन आमचे पासो मागल्ल्या मनादीक गवळी बापानो तुमकां सर फिरगसकारां तर्फेन विकार बापांचे तर्फेन आनी आमचे तर्फेन देव बरें करूं येवचें हांव विनंती करता गवळी बापा लागीं फिरगस गवळीच्या उपाध्यक्षाक आनी गोरकारांक कणशेची पेंडी वांटच्या खातीर गीत गावचें Serga
अंकुवार मरिये उदेशी जिविताच्या रसनाराक तुमी घेतलो ती तुमकां सदां आपल्या गोपान सांबाळून दवरूं. आज अंकुवार मरियेच्या जल्मा दिसा तुमी संतोष बरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरूं आनी आमचेर अंकुवार मायेच्या मजतीन ससनाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावो. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवा आनी तुमचे सगळे सदां आसूं. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. सोबीत फुलां मोगाळ कळसा हाडून या मोती माये प्रथम फोडा तुझी बाळा भेटून दिता बाळोक राणे. बाळोक मोरये आमचे राणे हांव तूं आमकां दुखी साहेबिणे आमकां विनंती कर बघेवन कुर्साचे गुरवेन आमचे देवा आमच्या बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.